सुटया घेऊन आयल्या चिटचट तियात्र स्मिताय राखुया. हॅलो गोंयकारा, चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, तियात्र जावन आसा गोंयची संस्कृताय आनी ही संस्कृताय सांबाळून दवरूंक दर एकलो गोंयकार भारी वावुरता. जितले त्रास पासून पडत जाल्यार आमचे तियात्रीस, रायटर, डायरेक्टर आपलो तियात्र मनोरंजन तुमकां दिवंक फाटीं रावना आनी तुमी ताच्या उतराक पाळो दिवन मान दिवन व्हडा उमेदीन हो तियात्र तांचो पळोवंक येता. तर आयज आमी हांगासर आसा कला अकॅडमी ह्या वस्र्यांत आनी हांगासर जो तियात्र जावचो आसा तो तियात्र जावन आसा सुणे बाय कॉस्तास्तीन क्रास्टो. तो चलात आनी मेळोया सुणे ह्या तियात्राच्या सांगात्यांक. सुणे ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगातो आसा बाब कॉस्तास्तीन क्रास्टो. पयलीं सद्याक चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. आनी सुणे हो तियात्र तुजो गोंयभर गाजता आनी सुणे ह्या नांवान तूं कित्याक चिंतलो वचो? सांगपाचें म्हटल्यार बाय, हांवें सुणे म्हणून एक टायटल घेतला आनी जायते म्हजे फ्रेंड सर्कल म्हाका म्हणटाले तुका आनी टायटलूच मेळोंक नाका म्हूण, नांव कांयच मेळोंक नाका म्हूण. हांवें म्हटलें हांवें एक सुणे म्हणून टायटल घातला, तो तुमी ऑडियन्सांनी पळयचो सुणे कित्याक लागून तांकां आवडटात ते. हांवें सुणे म्हणून नांव दिलां. फकत एक मनशाक न्हू 9 पावटी दी आनी ताका 10 पावटी ना म्हूण तो तुजी बेमान जाता, अनपकारी जाता. आनी एक सुण्याक न्हू तूं 5 पावट दी, त्या मोर पासून तुजी सांगाताक रावता आनी तुका सदां काल ते विस्वास रावता. सो हें चिंतून हांवें सुण्याचेर एक प्लॉट बरोवन हाडलो आनी हो प्लॉट मुगेलो जायत लोकांनी मानून घेतला. आनी खरें तियात्र चैत्र म्हणटाय लोक हे सुणेन टायटल ताका फाव म्हणून हें तियात्राक. सो म्हाका लोक जायतो मडगांव एप्रिशिएट करता. आयज म्हणजे पणजे शो, सेकंड शो जावं कांदोले जाला, आतां सावंड्डे आसा, मार्गां मुगेले 5 शो जाले. सो म्हाका म्हणजे आर्टिस्टांनी म्हाका सगल्यांनी बरो तेंको दिला, जावं रोसफोन तुयें, जावं एलिस कार्मीन आनी सगळे कॉमेडियन आंबो, जॉन डी सिल्वा, सगळ्या कॉमेडियनांनी म्हाका एक बरो सपोर्ट केला हे तियात्राक. आनीक हांव वर्सा एकूच पावटी तियात्र काडटा आनी बरे आर्टिस्ट घालून हांव हे पालकाचेर वर्सा एक तियात्र घेवन येता. सो म्हाका लोक वर्सा एक पावटी पासाचो डायरेक्टर म्हणून मानून घेतला लोकांनी. सो हांव लोकांचो चड आभारी, कित्याक लोकांनी म्हाका एक डायरेक्टर म्हणून मानून घेतला देऊन पासाचो. कितल्या हो तियात्र तूं? हो म्हजो 14वो तियात्र. 14वो तियात्र जाल्यार सगल्या तियात्रा मदें जरी तर हांव तुका विचारीत जाल्यार तुजो सारको लोकांचो क्रेज जालोलो तियात्राक तो तियात्र खंयचो आसलो जाल्यार तूं कितें सांगतलो? म्हजो एक तियात्र आमचें चिंतप तुमचें शिकप हो हांवें दुबय, आबू दुबय आनी लंडनाकूय गेला. आनी तेजे उपरांत हांवें बुधवंतां खातरान तो शीत म्हणटा तोय लंडनाक गेल्लो. तोय म्हजो भरपूर फीट गेलोलो बुधवंतां खातरान तो शीत म्हणटा पळय तो. सुणे ह्या तियात्राक लोकांचो रिस्पॉन्स कितें मेवला तुका? सुण्याचो हो रिस्पॉन्स म्हणल्यार एंडिंगाक न्हू हांवें सुणें कितें पळय आनी स्टेजीर हांवें लायफ म्हणजे जितें सुण्या दाखयता पालकाचेर आनी त्या सुणें वयता आसतना ऑडियन्सांक लोक ही मॅसेज घेवन वयताय सुणें खरें सुणें म्हणून टायटल हे तियात्राक फाव म्हणून. सो हांवें कित्याक दाखयलां, हांवें आतां तुका सांगलां एक सुण्याक तूं आज पणजे तूं ताका एक मेळ आनी ब्रेड घाल आनी तूं हाल ताका मार्गांव मेळ, सो तें तुका कळकता. आज काल एक मनीस न्हू, हांव सगल्या मनशांक म्हणा, सगळे मनीस न्हू थोडे भोव आसताय अशें करून बेमान जाताय आनी कितें जाताय अनपकार जाताय, जावं फ्रेंडाचेर तुका अनपकार जाताय. पूण सूण तशें तुका जावं गिरेस्त जावं गरीब जावं तुका सूण सदांच एकूच नदरेन पळयता. तसोच बाब पावसाक तुमी एकूच पावटी येता आनी एकूच पावटी तियात्र काडटा जाल्यार पावसाक तुमकां हे पाट बरोच मार बसला, कित्याक मेन रिजन तुमच्या हॉलाचें. जाल्यार हे फुडें आतां तुजो तियात्र केन्ना पासून चालू आसतलो वो लोकांनी जर तो चुकला जाल्यार तांकां कसो पळोवपाची संदी खंयसर? आतां सांगपाचें म्हणल्यार आमचें पाय हॉलूय बंद जालां आसा आनी हेंय आतां 1 तारखेसान पणजेचें हॉल बंद आहा. सो आमचे कडेन ऑप्शन कांय ना जावन आमी डायरेक्टरान शो रिलीज केलेले, एक शो रिलीज केलेलो आनी आमकां ताणें पाय हॉलांत आतां चॅरमॅनान सांगलेलें आपण जुलाय हॉल रेडी करतलो आनी तुमकां दितो म्हणून. सो तेणें दित म्हणून आमी शो रिलीज केलेलो, नाल्यार तो शो रिलीज करचे नासले पासा डायरेक्टर. सो आमकां ऑप्शन ना जायन एक शो केलो आनी तो बंद करूं पडो म्हणून आमी जिवेना शो केलो आनी जिवेना लोक मातशे आमकां 250 रुपया तिकेट करूं पडली आनी लोक तोड बांदून घेता तोड बांदून घेयना.
सो हे लोकांक कळ्ळें आहा एक बरेलो शो लोक मानून घेता एक वायटूय शो मानून घेता जरी तूं लोकांक शो मानलो जाल्यार आमी हे शो करतले आनी लोकांक शो नाका जाल्यार आमी कितलो बरो तूं तियात्र बरय मी ऑडियन्सांक आहा तियात्र बरो वायट म्हणपाचें आनी जरी तर ऑडियन्सान एक तियात्र बरो म्हणून तो तियात्र चलता ओके तुमी एक तियात्र करूंक जायतेच इन्वेस्ट करता जायतोच इन्वेस्टमेंट तुजे वयता जाल्यार हे पावट तुवें भरपूर खर्चूय केला आसतलो कित्याक जाय जितले फावटी तूं तुजें कास्ट घेवन येता तेन्ना एक बँग असो घेवन येता कित्याक व्हडले टॉप मोस्ट एक्टर्स तूं तुज्या तियात्रान दाखयता जाल्यार तुका जावं अशें हे इन्वेस्टमेंट तुजें बरोन येता ओ तियात्र कशे भाशेन सांगपाचें म्हटल्यार हांव न्हू म्हाका इन्वेस्ट इनकम येतलें तें चिंतना सो हांव एक लोकांक बरें कितें हांव तें दाखोवंक सोदतां हांव लॉस जातलो फायदो येतलो तें म्हाका ना आनी जर तर म्हाका फायदो तुका येयलो जाल्यार दोन म्हाका शोवांचेर फायदो येयलो जाल्यार हांव केन्नाच पयशे म्हजे फलकाक म्हणिना हांव ते चॅरिटी करतां आनी हांवें हे शो केल्यात हांव लॉसांतूच रावन हे शो चलयतां कित्याक हांव बरें बरें कास्ट घालता देखून सो शो लोकांक बरो वायट म्हणटलो बरो जाल्यार चलतलो नाल्यार आमी बंद जाता अशें GBN म्हणटकूच लोक एक आंग काडटा म्हणटकूच तुज्या तियात्राक लोकांचो कितें रिस्पॉन्स मेळलो तुका कित्याक बॅक टू बॅक शो आसतले हय बॅक टू शो आसतले सो कितें जालें लोकांक कंटिन्यू थिंगा शो जाले डेली शो जाले सो लोक चॉयस करता खूंय शो बरो आनी कितें त्या मागीर त्या शो वयता कळ्ळें ओके निमाणे स्वते जी आमची पळयणारां आसा आयज ही कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता सो हांव ह्या ऑडियन्सांक एकूच सांगूंक सोदतां हो कोंकणी माच पार्क चलतलो जाल्यार हे ऑडियन्सा कडेन आहा आनी ऑडियन्स ना जाल्यार आमी हे तियात्र कशें चलपाचें न्ही सो हांव ऑडियन्सांक पयलो सद्याक आख्ख्या गोंयभर ऑडियन्स तियात्र चोवपी लोकांक हांव थँक्यू म्हणून सोदतां कित्याक तांकांच लागून ही आमची कोंकणी भास चलता देखून देव बरें कर थँक्यू जेन सुणे हें तियात्र हो तियात्र तुमी जायतोच वाजला जायतीच कांतारां तुमी वाजता जाल्यार जेन्ना जी स्क्रिप्ट चलता तेन्ना तुमकां कितें अशें दिसता कितें वेगळोच दिसता बिकॉज जायत्या बँडाचे मेंबर तुमी जाल्लेले आसा जायत्या तियात्राचे वांगडी जाल्या सो सुणे ह्या तियात्राचें खाशेलपण कितें आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल हे तियात्रान एक वाजोवपाक एक चान्स मेळ म्हूण व्हडलें हें आनी डिफरन्स एज इन लायक हितू एक सुणी आहा जायतीं जीं पळयणारां आसा तांकां जायते एक पाटी तेंची इच्छा आसता की यू नो पाय हॉलान तियात्र पळोवपाक बिकॉज GBN म्हणटकूच जायतीच जाणांची मनां भावता सो तुमकां कितलो हाचो इफेक्ट पडलेलो ओके सो आमकां इफेक्ट एज इन कांय ना बट ओन्ली डिफरन्स एज इन पाय हॉला आमी ऑडियन्सा कडच्यान पयस आसताली आनी GBN वी आर व्हेरी क्लोज टू द ऑडियन्स सो आतां 3 म्हयने मागीर अदीक कितें कांय खबर ना बट इतले म्हयने तुमचे हॉल बंद आसा म्हणटकूच कितें इफेक्ट जातलो तुका या कायंड ऑफ ऑलरायट आमच्या सांगात आसा रॅमसन कार्दोजो जो जायत्या जाणांचो फॅन जाल्लो आसा आनी आयज सुणे ह्या तियात्रान तुजी 8वे स्टोरीची भुमिका आसा म्हणटकूच जेन्ना तूं कोंकणी पालकार आयलो तेन्ना एक सिंगर म्हूण आयलोलो आनी आतां तूं एक लीड रोल करता सो वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स म्हटल्यार पयलो हांव सिंगर म्हणिल्लो तुवें सांगलां ते परी हांवें हेडांनी एक्टींग केल्लें आनी बारीक बारीक हांव एंट्री मारतालो रोजफराच्या तियात्रान रोजफन सराचे तेन्ना बारीक बारीक एंट्री मारतालो मागीर लास्ट इयर म्हाका पावसान मिलाग्री ते चांदर हांणी मेन रोल दिलो लास्ट केस ह्या तियात्रान आनी तो रोल सगळ्याकूच मानवलो आनी तो तियात्र हिट जालो तुमकां खबर आसली लास्ट केस हो तियात्र हिट जाल्लो आनी त्या तियात्रा उद्देशीसान तेजे उपरांत हांवें परतून मागीर रोजफन्सान म्हाका परतून रोल दिलो तेच्या फाटल्यान आतां कॉन्स्टंटीन क्रासो ताच्या तियात्रा हांव मेन रोल करता आर्यान आपल्या मामाक सांगून तांच्या घरान म्हाका आसलो आपलोच पूत जाले परी ताच्या मामाक म्हजो परामर्श केलो बरी नोकरी सोदूंक मोजत केली एक पयसो गेनासतना आनी उपरांत तुमची इश्टागत मोगान बदल तुम्ही दोगांय आतां म्हाका मोगान पडली आनी आतां तुमी काजार जावंक सोदता ओके ह्या फुडें आनीक जायते कोंकणी पालकार जायते तरणाटे येता म्हणटकूच तुजो आस्पाव कितलो आसतलो आनी तुजो तेंको कोंकणी पालकाक आनी तियात्रांक कितलो आसतलो हांव तियात्रान नाचोंक सदांच राजी आसतलो कितले तियात्र येयल्यार हांव घेतलो आनी सदांच हांव तियात्रान ह्या तियात्रान तुजी कितें भुमिका आसा लायक वॉट इज द रोल ह्या तियात्रान ते एक जाण भाव आमी
आनी तेगाय भावा मदें आमचो एकवट आमच्या भावपणाचें कितें आहा आनी सुरवातेक आमचें भावपण कशें आसता आनी एंडिंगाक शेवटाक आमच्या भावपणाचें नातें खूंय पावता आनी कितें जाता ह्या तियात्रान पळोवचें. ओके, जेन्ना तुका एक लीड रोल दिता करपाक तेन्ना तुका कशें दिसता? बिकॉज यू हॅव कम फ्रॉम अ सिंगर एज एन एक्टर, सिंगर जायन एक्टर जालो. लीड रोल म्हटल्यार हांवें नाटकांनी लीड रोल केल्लो आहा. हांव कला अकॅडमी कॉलेज ऑफ थिएटरांतल्यान शिकलां आनी थंयसर हांव एक्टींग शिकलोलो. पूण म्हाका तियात्रान म्हाका संदी मेळनासली एक्टींग करपाक आनी म्हाका ते संदी मेवल्या आनी म्हाका खूब बरें दिसता त्या रोलाक दिवपाक. जायते फॅन्स तुजे जाल्ले आसा आनी म्हणटच तांकां एक ल्हानशी मेसेज तुज्या तोंडांतल्यान. हांव सदांच तुमचो उपकारी. तुमी म्हाका आतां मोग दितात आनी आदी दिल्लो आनी हांवें फुडें दितले म्हणून हांव आदींच फुडें तुमकां घालचे कॉलेक्टान देव बरें. संवसारार सगल्या मुरगोडू तोरमो सगल्याकूच आपकाताचो लागतारो कितली फुलां गेल्यान बाबो लागोनाय ताचो दूर वयताचो दूर मोगाचे लागतो पिशे लागोना तांबू ऑलरायट, सुणे ह्या तियात्राचो एक कोळेगांत एक्टर रोस्फन द किंग ऑफ सेंचुरीज म्हूण तुमी ताका वळखता आयज आमच्या सांगाताक आसा. सुणे ह्या तियात्रान तुजो एक 8वे स्टोरीचो रोल आसा, कित्याक तुमच्या घरानूय पालतू जनावर आसा आनी हेय माचयेर तुज्या आंगार तूं घेवन ताका बसता. म्हणटकूच सुणे हाचे वयर तूं कितें सजमोलां, तूं कितें सांगूंक सोदता? भुरगेपणांतल्यान म्हाका सुण्याचो मोग आनी तूं जाणा आमच्या घरांत कितलीं सुणीं आसात पळय तीं. पूण हें सुणें वेगळेच तरेचें. हें सुणें रस्त्यार मेवलेलें, भोंवताण मेवलेलें, ताका मातशें जेवण घालून म्हज्या सांगाताक आयलेलें आनी तें हांव आसा थंय वेता. हांव जेवल्यार तें जेवता, हांव उपाशी रावल्यार तें उपाशी रावता. असो आमचो मोग. सुणें वेगळेच तरेचें. हांव मनशा मदलो मनीस सदांच वेगळो तरेचो न्हय, पूण तरी आसतना जेन्ना हांव एक बरो मनीस आसता, म्हज्या लायन घोडटा तेन्ना तें म्हज्या सांगाताक आसता आनी जेन्ना हांव लाचार जाता तेन्नाय तें सुणें म्हज्या सांगाताक आसता. आमचे बाब कोस्तादीन क्रास्टोन हो तियात्र एकदम बरे भाशेन बरयला आनी वता तो 14वो तियात्र. म्हाकाय जाय तो बरो रोल आसा म्हणटच म्हाकाय उमेद येता ह्या तियात्रांत एक्टींग करपाक. हांव मागता तुमच्या लागीं येयात आनी वता तो तियात्र पळोवयात सुणें. म्हाका एक सांग, तूं ह्या सुण्याची इतली माया कित्याक कोत्ता? तुजें बरेपण फाटीं दवरून तूं ह्या सुण्याचो सांगात कित्याक सोडिना? कित्याक ते सोडे मोजो सांगात सोडिना. सुणे ह्या तियात्राचो आनीक एक कोडेगांत खांबो आयज आमच्या सांगाताक आसा, बाब एल्वीस. एल्वीस बाब, ह्या तियात्रांत तुजो कितें आस्पाव आसा आनी तुजी भुमिका कितें? ह्या तियात्रान म्हजो आसपाव म्हणल्यार म्हजी भुमिका एका एडवोकेटाची. एक एडवोकेट म्हणटात ते जायते तरेचे आसतात. पूण हांव कसले तरेचो एक एडवोकेट तो हांव हांगासर सांगना. लोकांनी तियात्र पोवचो, सुणें हो तियात्र पोवचो, तेन्ना लोकांक गमतलें हांव कसले तरेचो एडवोकेट. कितें रिस्पॉन्स मेवला तुमकां लोकांचो? बिकॉज जेन्ना सुणे हें टायटल येता तेन्ना लोकांच्या मतीन अरे सुणे म्हणल्यार एक क्वेश्चन मार्क येता लायक टायटला वयर. जाल्यार जेन्ना सुणे हें नांव सुचलें तेन्ना तुका कितें दिसलें? ना, सुणें हें नांव सुचलें तेन्ना म्हाकाच न्हय, आमच्या कास्टाकूच न्हय, पूण जायतो लोक पासून आमचे लागीं विचारूंक लागलो तियात्राचें नांव सुणें कित्याक आमी जायत्यांक ओकमान असो करूंक जाय जाल्यार सुणें अशें म्हणटात. तें सुणें तो सुण्याच्या कास्ताचो. पूण ह्या तियात्रांत सुण्याचें आमी जें कितें दाखयतात तें सुण्याचें एक विस्वासी रूप, एक वेगळेंच रूप. आनी सुणें म्हणजे कितें तें तियात्र पयले उपरांतूय जायत्या लोकांक सांगलें सुण्याचें म्हत्व कितें तें हो तियात्र पळोवन आमकां गमलें पडलें. आनी खरेंच ह्या तियात्राक बरो रिस्पॉन्स येयला. जायत्या लोकांनी म्हाका म्हणलां तियात्र एकदम बरो आसा, तियात्राची स्टोरी आमकां भरपूर लायक जाली. तूंय एक रायटर डायरेक्टर म्हणटकूच जायतो लोक रावला आसतलो. तुजें कितें आसा, तुजो एक केन्नाय तियात्र येतलो? बिकॉज आदी जायते तियात्र तुवें दाखयला म्हणटकूच तुजें कितें येवजण आसा? येवजण्यो खूब आसात, पूण ह्या काळार आतां येवजण्यो छाती पावूंक मातशें अडचण जाता. कित्याक हांव तियात्र कोत्तलो जाल्यार बेश्टो एक करून तांबी न्हू, ग्रूप सिजनान 2 तियात्र आनी तो ग्रूप करपाक मातशें कठीण जाता सद्याक. तरी पूण फुडल्या ऑक्टोबरान
अजून प्लॅन 50-50. जेन्ना 100 जाता तेन्ना हांव येतलें. थँक्यू सो मच. एनी टायम. म्हाका दिसना तुका बँक आनी 3 म्हयन्याचो टायम दीत म्हणून, पूण म्हाका एक सांग, तुका भाव कितले? म्हाका दोग भाव, एकटो रिजबन आनी दुसरो रस्तो. दादले ती बांदता पूण वापरना. कितें तें? कितें? आरसो, ना कॅमेरा. ना दादले ती बांदता पूण वापरना, यूज करना. कुकुमू कोणू? कुकुमू कुकुमू? कुकुमू. ओके, दादले ती बांदता पूण वापरना. कितें तें? बेल्ट बेल्ट टू लेडीज टॉयलेट मरे तो. आमच्या सांगाताक आसा आनीक एक म्युझिशियन बाबक्यूटर. उमाणे अशें वेता, हात आसा पांय ना, पोट फोल्डार भितर कांय ना. डबो पस्कोटो. ना, लागीं आसलो. आत्तून पोत्तून बांदलो बरो, कोण पारकिता ताका कोट्टीभर सोरो. कितें म्हणी? येयना मदीं येयना. काही ना कांय येयना. आत्तून पोत्तून बांदलो बरो, कोण पारकिता ताका कोट्टीभर सोरो. आमचे हा कितें उगड आसा पूण येयना उगड. एक्चुली आदी बरें सोंपतालें, आतां ते चडशे लेडीज घालिनात, पूण आमी आदी म्हणटाले शेंडो. शेंडो. थँक्यू सो मच. एक व्हडलें गोर उलो मारल्यार कोण जाप दिना. सोरगू सोरगू. सोरगू शुअर. वेल इजी मुगो शिमितीर. ऑलरायट. फातरार नाचता, सोरयेर लांबता. कितें तें सांग. एक दीस जेवल्यार 8 दीस काम कोत्ता. कितें तें? सूट. तुवें उगडलें, हांवें पडयलें. कितें तें सांग. तोंड. करेक्ट. ऑलरायट. सुणे ह्या तियात्राचो आनीक एक कोडेकात कांबोज आमच्या सांगाताक आसा, आनी तो आमचो रायटर डायरेक्टर हाचो बाब सतानाक राश्तो. येवकार तुका हे कार्यावळीन. सुणे ह्या तियात्राचे वयर आमी जायतेच आयकलां, जाल्यार जेन्ना सुणे हें टायटल दिलें तेन्ना तुका कितें दिसलें आनी तुका कशी लागली स्क्रिप्ट ही? ना, सुणे जेन्ना टायटल काडलें तेन्ना हांवें पयलें सांगलोलें त्या सुण्याक मनशाक सूर कोन्न नाका म्हूण. पूण जेन्ना आमच्या डायरेक्टरान जें रायटर डायरेक्टरान जें एंडींग जें केलां न्हू सुण्याचें, तें एंडींग पळोवन सारकें इतलें हें जालें म्हाका की एका उतराचेर म्हाका सारकें हें दिसलें सारकें. खरें बरें एंडींग सुण्याचें. जायते फावटी नॅगेटीव रोल्स करता ते आमी पळयला, आनी ह्या तियात्रान तुजो नॅगेटीव रोल आसा जाल्यार लोकांनी कितलो बांदून घेतलो? लोकांनी मानून घेयला. म्हाका जायते म्हजे बरे इश्ट आहाय, फ्रेंड आहा, जेणी त्या पयलीं घरा गेले म्हणून रोखडें म्हाका फोन करता, सांगता तुवें हे फावटी एकदम बरो रोल केला, एकदम बरो रोल जाला म्हणून सगल्यांनी फोन केला म्हाका. बरो. तियात्र एक्टिंगा शिवाय आनीक ह्या तियात्रान कितलीं कांतारां गायतात? मुगे एक सोलो आहा, तेजे भायर आमी डायरेक्टर कस्ताना बारबर एक डू म्हणटाय आमी. त्या भायर एक चौक आहा आमचो, हांव एडविन डिकोस्टा, एलिजॉय आनी एक मार्कूस, एक चौक म्हणटा. थँक्यू सो मच. देव बरें. थँक्यू व्हेरी मच तूं आमचे हे मुलाखतीक येयले. ओके. सुणे ह्या तियात्रान कसलें कांतार म्हणटा? हांव सायबिणीचे कांतार म्हणटा. ओके. इज इट द फर्स्ट टायम यू आर सिंगींग इन दीस तियात्र? येस. ओके. खंयच्या स्कुलान शिकता? आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सका हायस्कूल. तियात्रान कांतारां करूंक तुका कितली आवडटा? जायते. ओके. तुका कोणें चान्स दिलो तियात्रान कांतार करपाक? कोस्तास एक रस्तो. ओके. तुका लायक आहलें की तुजो फेवरेट सिंगर बा कोण जालोलो आसा? ना. लायक तुमचे फॅमिलीन कोण कांतारां म्हणटा काय? इज इट यू आर द ओनली फर्स्ट वन हू सिंगींग? आय एम द फर्स्ट वन. ओके. ह्या फुडें जरी तर तुका एक चान्स मेळ्ळो जाल्यार फुडें तियात्रांनी कांतारां करूंक कंटिन्यू करतलो? हय. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. कोंकणी भाशेन सोरपोतेल, इंग्लिशीन स्नेक ऑयल. कितें? सोरपाटेला स्नेक ऑयल म्हणटात? ओय
फारेच चोय रबड बाब सोरपा इंग्लिशीन कितें म्हणटाय स्नेक स्नेक त्याला कितें म्हणटाय Oil. ऑयल सोरो स्नेक ऑयल तेल सोरपाक तेल स्नेक ऑयल तुवें केन्ना हॉट डॉग खायले कितें डॉग आहा तेश कोन ती तेंगे इंग्लिशीन ते सगळें ताका समजना आमकां खूब समजता जॉन बा पोलीस सद्याक तुका पोरबी कित्याक युट्यूबा कडल्यान तुका सिल्वर बटन हो तुका मेवला जाल्यार इतले सगळे आसतना बिकॉज जायते जाण आसा तूं जाणा आनी तुका विचून काडलो म्हणटकच एक व्हडलें बाग अशें तुजें कितें म्हणल्यार एक्चुली विचून काडलो ना आमगे आख्खे गोंया 17 लाख लोक आहा तितूले मुगेले युट्यूबाचे 1 लाख सबस्क्रायबर जाले जाय जाणांगे यूट्यूब चॅनल आहाय पूण मुगे हांव तो अपडेट करीत रावतालो कित ना कित जोक्स घातालो सो ते 1 लाख सबस्क्रायबर जाले आख्ख्या गोंया जाय जाणांगे आहाय पूण इंडिविज्युअल मुगे एकल्यालो 1 लाख सबस्क्रायबर क्रॉस जाले जायत पयलीं जालो ते आतां 1 लाख 400 कितें जाले सो तेका लागून म्हाका तो यूट्यूब प्ले बटन दिला सो एक प्रावड मुमेंट कित्याक गोंयचो फर्स्ट कोंकणी चॅनल तें गोरवान सांगो जाता सो एक मुगे ग्रेट अचिवमेंट आनी हांव जे जितलेय म्हजे बाराबर मुगे विडियो एक्टींग केल्याय जेणे मुगे विडियो चोयल्याय जेणे म्हाका सबस्क्रायब केला एका उतरान सगळे कोंकणी उलोवपा भाव भयणांक काळजा कोला एकतान देव बरें करूं आनी देवान तेंचे बेसांव घालूं देव बरें करूं हाच्याच निमतान आयज आमचे सांगाताक आसा सुणे ह्या तियात्राचे आमचे फामाद कॉमेडियन जांकां तुमी जायते उमेदीन मानून घेतलेले आसा आनी आयज हांगासर ते तुमकां सुणे तियात्रा वयर कितें ना कितें सांगचें आसा म्हजे थोडेच प्रश्न आसा ताचे जबाब तुमी दिवंक जाय तुमी तयार आसा वय वो ना करून जबाब दिवपाचो ओके सुणे ह्या तियात्रा वयर आंबे बाब तुका कितें सांगपाक जाय कित्याक तूंय एक रायटर तूं एक डायरेक्टर पावसाच्या सिजनान एक तियात्रीस एक डायरेक्टर आपलो तियात्र चलोयता म्हणटकच जायते तांकां सॅक्रिफायस करचें पडटा आनी एक फावट जायतो मार तुमकां बसलेलो आसा जाल्यार हॉलाचे बाबतींत जाल्यार तूं सुणे ह्या तियात्रा वयर कितें म्हणून सुणे हे तियात्रा वयर सांगपा म्हळ्यार म्हाका कॉन्स्टांतीन क्रास्टो हो एवरी इयर एक नवो सब्जेक्टा वयर तियात्र घेवन येता आनी तो बरें कास्टूय घालता बरे सिंगर बरे ताचे आर्टिस्ट आसता बरे कॉमेडियन ताचे आसतातूच आनी हे फावट एडिशनल हाडला म्हण तें सुणे म्हणटच म्हाका दिसता लोकांनी हो तियात्र मानून घेतला आनी म्हाका दिसता जायते लोकांनी हो तियात्र पळयलोलो कित्याक हॉलाक लागून जायत्यो अडचणी आयल्या पूण तरी आसतना लोकांनी म्हाका दिसता पावसान कॉन्स्टांतिनाचो तियात्र आनी जायते तियात्र आयलेले आसात ते पळोवंकूच जाय कित्याक आमची कोंकणी भास सदांच जिवी उतेली जाल्यार तियात्र जावन आसा एक प्लॅटफॉर्म तांणी पळोवंक जाय आर्टिस्टांनी हे तियात्र सोडूंक जायना पावसाचो सिजन काबार जालो म्हणटच तुज्या तियात्राची तयारी करून दवरल्या काय चालू जातली आतां ना मुगे आनी तियात्र आतां येवपाचो बेगीन ना सद्याक ना ना मातशें ब्रेक घेता हय मागीर मनाक मारल्यार हांव न्यू घेवन येतलो ऑडियन्स रावतलो पळोवया रावता थँक्यू सो मच देव बरें करूं ही बोर्ड कंप्लीट कर सोरो म्हाका दिना जाल्यार ऑलरायट ओके आवय गे दुखता सुजलांगो सुजलांगो फुडें कितें बरार मारून सोरो सुजलांगो मोग तुजो मोगा उजो तर रामोली नोट्स ओवर सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो फुट्टोलो तकलो नांगो ना हाय कितें जाता म्हाका ऑलरायट कितें आवय गे दुखता म्हाका बोडोयलो आवय गे बरोच दाळायलो नांगो ना हाय कितें जाता म्हाका कोणे सांगला तुका आवय आवय म्हाका बोडोयलो बरोच दाडायलो पोटानी शेकायलो आवय गे दुखता ऑलरायट ओके थँक्यू सो मच ऑलरायट सुणे ह्या तियात्राचे कोडेगांत कलाकार आयज आमच्या सांगाताक आसा फिमेल आर्टिस्ट आनीक सुणे ह्या तियात्रांत तांची एक 8वी स्टोरीची भुमिका आसा म्हणटकच कार्मिन बाय आनीक सोनिया पयलीं सद्याक येवकार तुमकां आमचे चिटचॅट तियात्री कार्यावळीन सुणे ह्या तियात्रांत तुमची भुमिका कसली आनी सुणे हो तियात्र तुमकां करूंक इतली आवड कित्याक सांगपाचें म्हटल्यार कॅन्डिडा बाय ह्या तियात्रान
म्हाका एक युनीक धाकलोच खरो पूण युनीक कहो रोल आहा लायक अ गोवन लेडी बेस्ड इन UK. सो सगळें सांगना कित्याक सगळें सांगलें जाल्यार लोकांक सस्पेन्स कांय विचारना. सो करूंक बरो दिसता कित्याक रोल वेगळे तरेचो आसा. ह्या सिजनान जायतेच तियात्र तूं नाचता म्हणटकूच अशें मोज्यानूय म्हणपा जायना की खंयचो तियात्र तुजो आवडीचो, बट इन अ वे एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता की जायते तियात्र नाचले उपरांत ऑडियन्स तुजो खंयचो रोल लायक जालोलो आसा? म्हाका रिस्पॉन्स मेळला ते भाशेन 2 तियात्रान हांव ह्या सिजनान, एक म्हणल्यार टेकिला शॉट्स आनी दुसरो सुणाय. पूण रिस्पॉन्स लोकांच्या रिस्पॉन्सा प्रमाणे म्हाका दिसता सुणे तियात्राचो रोल बरो कसो म्हणटा लोकांची. ओके, जेन्ना तूं ती एक्संट मारून उलयता आनी जेन्ना ती तुटी फिटी इंग्लीश तुज्या लोकांक आयको येता म्हणटच ती तुका उलोवपाक इतली आगोड लागली ओ तूं शिकलें ओ हाव वॉज इट? ना, आगोड लागोंक ना, पोते जाल्यार चड इंट्रस्ट कशें जालें, उमेद कशी जाली. डिफरंट कहो रोल पयलींच फावट मेळोंक बरो मेळला. होय होय. I was going to say the same thing, but before words coming out my mouth, they came out her mouth. I came this house, and this house smelling like dog shit. सोनिया, तुजो रोल ह्या तियात्रान? माझं एवरी टायम सेम रोल ते नेगेटीव पॉझिटीव दोन्ही रोल. सो म्हाका धाकटो म्हणून हांव धाकटो म्हणूना, बट इट इज मोर इम्पॉर्टंट रोल तो म्हाका, बिकॉज बेस्ड ऑन दीस आमचे कळटा की ते स्टोरी जाता ती. ओके, सो आय लायक माय रोल. अपार्ट फ्रॉम एक्टींग लायक सिंगिंगाक तुजो कितलो इंट्रस्ट? म्हाका सिंगींग आय लव, पूण भियेता. होय, बीट पावलें म्हणटकूच भियेता. अदरवायज आय एम व्हेरी एकलें जालें म्हणटकूच चड भियेता. पयलें बा दिलें जाल्यार शिकोवन बा कॉन्फिडेंटली म्हणटा, पूण तेन्नाच वखदार बा दिल्यार भिता. रिजवन हे तुमचे घर कितले ल्हान आणि ह्या तुमच्या ल्हान घरान हांव कशी येतलें? I'm not going to have any privacy. Alright, the duo of mother and daughter in the house. सुणे ह्या तियात्रान डॉलाबाय तुजी भुमिका एक आठवेच तरेची आसा. कसो लागला सुणे हो कॉन्सेप्ट तुका? बरो लागला. सुण्याचेर राकोच ताणें आटापलेलो आसा. लायक डॉग्स आर फेथफूल एनिमल, सो ताणें डिफरन्शिएट दाखयलां लायक अमंग द ह्युमन्स आनी सुण्या भितर कितें डिफरन्स आहा. आनीक म्हजी भुमिका म्हाका खूब आवडली. अ व्हेरी कॅरेक्टर आय मीन अ कॅरेक्टर रोल ओवर हियर, सो आय लव माय. लोकांनी इन्स्टंट रिस्पॉन्स जेन्ना तूं कितें हिंट मारता ओ केन्ना पंच लायन आसता तेन्ना रिस्पॉन्स कितें आसता? पळय, बरो रिस्पॉन्स आसता बिकॉज लायक इट्स अ टीम वर्क. सो सगल्यांनी तर फास्ट डायलॉग घेतले, बरे भाशेन केले, सो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा. जेनी, जेन्ना मामी बराबर एक्टींग करता तेन्ना कितली भिरांत दिसता? भिरांत तशें दिसना म्हाका. हेजे पयलीं पासून हांवें जायते फावटी मामी बराबर एक्टींग केला, आनीक म्हाका केन्नाच भिरांत तशें दिसोंक ना. कितले फावटी करेक्ट करता तुजो रोल ती? हय कोत्ता, बट नॉट फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो घरा येता म्हाका करेक्ट कोत्ता, सांगता कितें उणें आहा. And like whenever she tells me something, I try to do something better than what she tells me. हो रोल तुका कितलो आवडला? हो रोल म्हाका डिफरंट रोल असो आसा, कित्याक ह्या फावटी म्हाका एक विलन रोल मेळला सारको. लायक स्टार्टींग कांय कळना, मागीर म्हाका विलन रोल आसा. सो व्हेरी यू नो दॅट जॉली अँड दॅट व्हेरी रॉक अँड रोल टायप ऑफ रोल इट इज. सो आय लायक इट. आणि तू हांव त्याच्या फुडाराची सांगाती. म्हाका एक सांग, कोता खरेंच तो तुजो भाव? होय, तो म्हजो भाव. सरस कायला रस्त्याला जे संसारात करूच ना, तो एक घरात देखून आमच्या घरांचा कहासरा दिया म्हणून तुम्ही म्हाका वोट कित्याक पाहिजे? ऑलरायट, आमच्या सांगात आसा एली जॉय जो ह्या तियात्रान मेन रोल करता, रायट? ओके, सो वॉट इज द एक्सपिरियन्स जेन्ना सिनियर एक्टर्स तुज्या बराबर आसता आनी तुवें जायतेदा तियात्रांनी नाचला, जायते रोल्स तुवें केला, सो एक कितें मोटिवेशन मेळटा तुमकां? जायत बरो दिसता. मिन्स लायक तूं सिनियर एक्टरा बरोबर एक्टींग करपाक बरें एकदम बरो दिसता. आमकां एक सारको एक एक्सपिरियन्स आसता, जायत शिकपा मेळटा. आनी म्हणजे सगळ्यो फॉर्मेलिटीजूय पुरी जाता. आतां फकत निर्माव मेडिकल करपाचें आनी मागीर बोटीक चडपाचें. पूण ते आदी निर्माव एक अडचण आसा.
अडचण कसली अडचण मेडिकल करून कंपनीच्या डॉक्टराक सुमार 2 लाख फारीक करून 2 लाख तू बियाना काय 2 लाखाची बंदोबस्त सांगतो तो जॉन डिसिल्वा हो बरो कॉमेडियन तुम्ही मानता वय ओ ना तू न्यूट्रल आहा ऑलराइट ओके तुजे गोरकांनी येवन तू बरो आयडॉना बासणां धुता तुजे शेजानीचे गेले जाता थंय ओके धुता आयडॉना बरी तुमी तूं धुयता बरो ऑलराइट ओके आख्खें जिवीत तुका वेजिटेरियन दवरलो तुमकां वेजिटेरियन दवरली जाल्यार तुमी रावतली जायना तूं रावतलो ओके मागीर तूं वय ओके जायना ओके केन्ना तियात्र लायफांत को एक्टरा मदें असलें गोड संबंद जाला तुमच्या मदें वय तूं कितें म्हणपा सोदता वय ओके केन्ना तरी ऑडियन्स चड हांसोंक लागत जाल्यार तुमकां हांसो येता वय ऑलराइट ओके चेडून येसल्यार रिस्पॉन्स बरो मेळता अशें दिसता तुमकां तूं कितें म्हणपा सोदता दोगांय तुम चेडू तूं कितें म्हणपा सोदता ऑलराइट ओके जेन्ना तुमचो तियात्र हिट जाता तेन्ना डायरेक्टर तुमकां पार्टी दिता तूं कितें म्हणपा सोदता मिना ऑलराइट दिता ऑलराइट दिता ओके मिना निमाणे सुवातेर आमची पोलेणारां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता कॉस्तानीन क्रास्टो हाणें एक बरो तियात्र हाडला सो मागता लोकांक थंय तियात्राक येवन आनी पळोवंक ताचो तियात्र सुणे तुमच्या सगळ्याच्या आवडीचो बाब फ्रांसीस तुवें सुणे ह्या तियात्रान कांतार केला जाल्यार सुणे जेन्ना तुवें नांव आयकलें तेन्ना तुका कितें दिसलें सुणे म्हणजे पहिलेंच नांव आलं सस्पेन्स खंय आसतलें म्हणून म्हाका दिसलें सो आतां लोक तेजी बरी स्टोरी म्हणटा कित्याक आयज पासून लोक ताका एक्स्ट्रा म्हणजे बरो जाला पणजे ह्या शोवाक सो लोकांक मानून घेतला तो तियात्र लोकांचो कितें रिस्पॉन्स मेळला बरें मेळटा सगळे कडेन बरें मेळटा तुवें बाब फुडें आतां तुमची तयारी कशी चल्ल्या जावं ऑक्टोबर सिजनान तियात्र येवचो आसा तुजें कितें आसा तूं आज न्यू येवपाचो आसा वो फुडें कितें सध्या ऑक्टोबर हांव काडचो ना वर्सा एकूच करता न्हू सो म्हाजो तो तियात्र इस्टराक रिलीज जालो तो अजून चालू आहा अजून कंटिन्यू आयज पासून करून येयला असं 5 तारखेर आहा परतून जुलयाचे मारगांव सो तो चवो चालू आहा सो तो हांव जितले मेरेन चलोसर चलयतलो आनी मागीर हांव तारीचो आसता न्हू तारीख हें करता युट्यूबरान हांव काडचो ना हांव इस्टराक रायट निमाणे सुवातेर सुणे ह्या तियात्रा विशीं तूं लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता सो तेतून बाब रोस्पॉन्साचो रोल कसो करता तो आनी लोकांक सांगूंक नाका लोक बेस बरो जाणा आनी हेतून सगळे लोक सांगता रोस्पॉनान चड बरो रोल केला म्हणून आनी बरो ट्रेजेडी टायप केला ताणें सो लोक ताका लागून मानून घेतला आनी लोकांनी आयज लोक पासून आमकां बरो जालो पणजे सुबेज जालो गेले पाटी बरो सुबेज जालो दॅट मिन्स तो लोकांक आवडलो न्हू नाजाल्यार उणो जातलो आहलो जायती पावटी तुमी ज्या डायरेक्टराक तुमी पयलीं नाचताले जर तर तेन्ना तुमी परत नाचता एकामेकाक तेन्ना कशें दिसता की एक सिनियर आर्टिस्ट तुमच्या बरोबर आसता एकदम बरें दिसता म्हणजे घरांचो मातशें केन्ना आमी पयस पावता नो डावट पण आमी घरान येतूच बरें दिसता तशें एकामेका कडेन बरी वखणां बिखणां उलोवंक आनी आमचें रिलेशन बरें वयता सगळ्यांचें बरी वखणां बिखणां करून टायमपास तरणाटी ह्या तियात्रान आसा जाल्यार तुजो तेंको तांकां कितलो आसा फूल सपोर्ट आहा तूं जाणा म्हाज्या तियात्रान कितलीं भुरगीं आहाय ती न्यू आसा आनी हांव वयल्यान सगळ्या तियात्रान स्पीच पासून करता सो न्यू कोण येता तांकां लोकांनी बरो तेंचे वयर खायला जाल्यार सजमोन घेवपाचें मानून घेवपाचें कितें नाजाल्यार पालकांनी उरचो ना सो आतां 130 वर्सां भरलीं सो आनीक हो फॉरेवर पाक उरलेलो जावो कित्याक आमची ट्रेडिशनूय म्हणून येता गोंयचें आनी संस्कृताय म्हणून येता तियात्र म्हणल्यार म्हणून येता सो तो संस्कृताय जिती उरतली जाल्यार आमी लोकांनी न्यू येता फेसीस तांकां पयलीं मानून घेवंक जाय तेन्ना तो तियात्र मुखार येतलो आनी लोकूय पळोवन येवंक जाय उमेदीन आपल्या भुरग्यांक बियांक सगळ्यांक घेवन सो तेन्ना ही कोंकणी भास मायभासूच जिवी उरतली कित्याक मायभास कोंकणी जिवी दवरल्या जाल्यार 3 जाणांनी एक पाद्रीनी मिस सांगोर दुसरे आमी तियात्र तियात्र करून आनी उसरोंक जायना लोकांचे उपकार कित्याक लोक येता म्हणून आमी तियात्र करूंक पावता सो लोकांनी आमचो ह्या फुडें सपोर्ट दितलो म्हणून म्हाका आशा तेका आमी देवा लोकां कडेन म्हाका आपल्या भुरग्यांक बिरग्यांक आवड लावची नाजाल्यार ही संस्कृताय आमच्या हांगाच काबार जातली देव बरें करूं थँक्यू सो मच आयची आमची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेऊन आयल्या चिट चॅट तियात्र रोस्मी दायरा